गेल्ले शेनवाराक म्हणजे 14 तारखेक मडगांव शिगमोत्सव समितीचो शिगमो जालो. ताजो रिजल्ट आमी आज तुमचे मुखार सादर करतात. सगळ्यांत पयलीं तुमचे ईदाचे परबी. म्हजे बरोबर आसा शिगम्याचे वरिश्ठ आमचे बाब अरुण रायकार, तशेंच आमचे शिगम्याचे वरिश्ठ बाब गणेश वेळीप आनीक आमच्या रिजल्ट डिक्लेअर करपाक बरोबर आसा शिगम्याचे वतीन हांव तुमचे मुखार रिजल्ट सादर करता. 14 तारखेक शेनवाराक मडगांवां शिगमो जालो आनीक त्या शिगम्याचो रिजल्ट आमी आयज तुमचे मार्फत डिक्लेअर करतात. सगळ्यांत पयलीं हांवें आतां फॅन्सी रेस कॉम्पिटिशन ज्युनियर कॅटेगरी. ज्युनियर कॅटेगरीन फर्स्ट प्रायज फावो जाला शिवम वेळीप 5,000 रुपया. दुसरे प्रायज फावो जाला आराध्य कदम 4,000 रुपया. तिसरे प्रायज फावो जाला कियान माधव नायक. चौथे प्रायज फावो जाला 2,000 रुपयाचे मयुरी निलेश कोरगांवकर. आनी पांचवे प्रायज फावो जाला आरवी तळावलीकर. आनीक मागीर 10 जाणांक मानधन आसा पार्टिसिपंटाक. हें ज्युनियर कॅटेगरी. सिनियर कॅटेगरी पयले प्रायज फावो जाला 10,000 रुपयाचे निशी राजेश सावंत. सेकंड प्रायज जाला धनंजय नायक 7,500 रुपया. थर्ड प्रायज 5,000 फावो जाला मदन महादेव तारी. चौथे प्रायज फावो जाला रुद्राज नायक 4,000 रुपया. आनी पांचवे प्रायज 3,000 फावो जाला जिविका सुनील नायक. हे सिनियर कॅटेगरी. आनी तशेंच 2,000 रुपयाचे 10 जाणांक मानधन. आतां लोकनृत्याचे पयले प्रायज लोकनृत्या गव्हर्मेंटाचे टुरिजमाचे प्रायज आशिल्ले 500 रुपया. तातूंत आमी 15,000 रुपया शिगमोत्सव समितीन 40,000 केले फर्स्ट प्रायज. आनी ते फर्स्ट प्रायज फावो जाला टिटो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब पैंगिणी. दुसरे प्रायज फावो जाला सावय वेरेंचो सख्या हरी 20,000 रुपया कळ्ळी सावय वेरें. तिसरे प्रायज 15,000 फावो जाला रामेश्वर कला संघ होंडा. आनी चौथे प्रायज जाला विजया कला मंडळ केळबाय कुर्टी फोंडा कळ्ळी. पांचवे प्रायज 8,000 फावो जाला शांतादुर्गा शिवजयंती कला संघ फोंडा. हें लोकनृत्याचें जालें. आनीक लोकनृत्याची बाकीची 5,000ची 10 मानधन आसात. तातूंत पूण लोकनृत्य 8च आयिल्ले कारणान पयलीं 3 जाणां दिवपाक मेळटले. बाकीचे 7 जाण तुका मानधनाचें उरतले. सो 8च एंट्री आयल्यो. लोकनृत्य जातकीर रामदामेळ गव्हर्मेंटाचे प्रायज आशिल्ले 75 रुपया फर्स्ट प्रायज. आमी तातूंत 25,000 रुपया भरून 1,00,000 रुपया केलो. आनी गोंयचे अंदूचे पयले रामदामेळचे प्रायज जाता मंडळेश्वर माणागुरू शिगमोत्सव मंडळ शिरोडा वाजे शिरोडा. सेकंड प्रायज होता सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपय. थर्ड प्रायज होता स्वरसाई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा. चौथे प्रायज होता खांडेपार शिगमोत्सव समिती खांडेपार फोंडा. आनीक पांचवे प्रायज होता श्री नवदुर्गा शिगमोत्सव समिती. आनीक पयलीं 5 कॉन्सोलेशन प्रायज आसा. फर्स्ट कॉन्सोलेशन आवेडेकर समाज बोरी. सेकंड कॉन्सोलेशन कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव मंडळ कुडचडें गोवा. थर्ड कॉन्सोलेशन श्री पायकदेव शिगमोत्सव समिती सांगीम. फोर्थ कॉन्सोलेशन होता हिंदवी स्वराज दिवाडी शिगमोत्सव समिती दिवाडे. आनी पांचवे कॉन्सोलेशन होता श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळ केप्यां. आनी तशीच हाका एक 9 जाणांक 10,000 रुपयाचें मानधन आसा. आनीक टोटल पयलीं 5 प्रायजांनी 5 क्वेश्चन 10 जालीं. आनी हे 9 जाणांक 19 जाणांक 9 जाणांक मानधन 10,000 रुपयाच्या दिल्लें वता. पूण टोटल 20 एंट्री आयिल्ले कारणान एक पंगड उरता. ताका आमी शिगमोत्सव समिती दितले मानधन 10,000 रुपया. कारण कित्याक 20 जाण एंट्री आयले 19 जाणांक पावले आनी एकल्याकच मानधन ना. ताका आमी ते मानधन गव्हर्मेंटाची शेवटो लास्ट कोण आसा ताका मडगांव शिगमोत्सव दितले 10,000 रुपया मानधन ताका. आतां लास्ट चित्ररथाक तशेंच 75,000 रुपया टुरिजमाचे प्रायज आशिल्ले फर्स्ट प्रायज. आमी 25,000 रुपया कडून 1,00,000 केलां. आनीक पयलें प्रायज होता चित्ररथाचें महालक्ष्मी नागरीक समिती
ताका पयलें प्रायज होता 1 लाख रुपयाचें. मागीर दुसरें प्रायज होता 5,000 त्रिवेणी कला संघ दुर्गा भाट फोंडा. तिसरें प्रायज होता देवतेवाडो युवक मंडळ. चौथें प्रायज होता धाडसा कला स्टार मार्सेल गोवा. आनीक पांचवी पदा बाल गोपाल कला सांस्कृतिक मंडळ चिंचवाडा चिंबल. पयलें कॉन्सलेशन होता श्री देव धाडेश्वर स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब नेरूल. सेकंड कॉन्सलेशन होता श्री कृष्णा हंशी मंडळ श्री कृष्ण हंशी मंडळ तेंबीवाडा फातोर्डा. थर्ड कॉन्सलेशन होता हनुमान युवक संघ वेरें. आनीक चौथी कॉन्सलेशन होता श्री देव राक्षातोळी कला मंडळ राष्ट्रोळी कला मंडळ गिरी म्हापसा. आनी पांचवें कॉन्सलेशन होता महारुद्र युवक संघ निववाडे वास्को. तशेंच 18 एंट्री आयिल्ली कारणान बाकीच्या 8 जाणांक उरिल्ल्या 8 जाणांक 10,000 रुपयाचें मानधन वता. हांव सगळ्या जे प्रायज विनर आसा ताका म्हणटा आमी आनीक 2 दिसान सगळें प्रोसिजर करून आमी सगळो ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक धाडटात. सगळ्यांनी थंय वचून ट्युरिजमान वचून